मिराबागच्या गांवच्या लोकांनी एक उलो मारिल्लो की सगळ्यांनी तांकां हे करपाक सपोर्ट करपा खातीर आझाद मैदानार येवचे. आज सकाळी जेन्ना आमी उठ्ठा आसतना एक सगळ्यांच्या वॉट्सॅपार एक ब्रेकींग न्यूज आयली 8:30 की सेक्शन 163 लायला आनी जो कलेक्टर नॉर्थ आसा हाणें म्हणलां की हांगा जे डेजिग्नेटेड प्लेस जो आसा हो आझाद मैदान हांगा प्रोटेस्ट करूं शकना कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला. पयलो प्रश्न आमी विचारूंक सोदता नॉर्थ कलेक्टराक, 6 तारखेची ऑर्डर तूं विसरलो काय? एप्रील 6 तारीख 2017 ताची ऑर्डर हा कलेक्टराचीच नोटिफाईंग नॉर्थ गोवा 2 जागे कंपाल परेड ग्राउंड आणि आझाद मैदान एज डेजिग्नेटेड प्लेसेस टू प्रोटेस्ट. जसे जंतर मंतर दिल्ली आसा, जसे खूब कडेन खुबशे राज्यांनी डेजिग्नेटेड प्लेसी आसा, तशेंच आझाद मैदान तशेंच कंपाल परेड ग्राउंड हे डेजिग्नेटेड प्लेस म्हणून. दुसरो गजाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला दक्षिण गोंयान अख्खे जिल्ह्याक कारण फोंडा मतदारसंघ दक्षिण गोंयान येता. सो अशें आसतना आपले ऑर्डर्स 6 एप्रिलाची 2017ची वायलेट करप आनी कांयच हे नासतना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला म्हणून हांगाय प्रोहिबिटरी ऑर्डर लावप हे अत्यंत चुकीचें. दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्टेट. कारण मान्य मुख्यमंत्र्याक जेन्ना ते मिराबागचे लोक मेळटाले वचून पयर बंगल्यारूय मेळ्ळे, तांकां आश्वासन दिल्लें मान्य मुख्यमंत्र्यान की आमी ते फाटीं घेतात. तांचो प्रदेश अध्यक्ष ऑन रिकॉर्ड आशिल्लो की लोकांक जर नाका जाल्यार आमकांय नाका. जर अशें जर आसता जाल्यार तुमी तांकां उतर दितात आनी तुमी तांचे भावने कडेन कित्याक खेळटात? यू शूड हॅव मेड इट क्लियर टू देम एंड ऑर्डर इश्यू जावंक जाय आशिल्ली. पूण अशे तरेन डेमोक्रेसीचो आवाज उडोवप, अशें प्रोहिबिटरी ऑर्डर काडप आनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाचें एक निमित्त दिवप जेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हो पुराय दक्षिण गोंयान लागला आनी उत्तर गोंयान ना. आनी मेन म्हणल्यार जो डेजिग्नेटेड जागो जो आसा आझाद मैदान जो एक प्रोटेस्ट करपा खातीर हक्क दिल्लो जागो आनी हांगा असल्या जाग्यांचेर तुमी आतां सडनली ऑर्डर काडटात प्रोहिबिटरी. वी कंडेम दीस ऑन बिहाफ ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आमचे आज सगळे नेते हांगा आसात जे लोकांक सपोर्ट करपा खातीर आयिल्ले. सो खुबशे लोक हांगा येवन रिटर्नूय गेले बिकॉज ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर. सो अशे तरेचे जे आवाज दामपाचो एक प्रयत्न चालू आसा. जर तांकां मुख्यमंत्र्यान आज सकाळी आश्वासन दिल्लें की अर्दे वरा भितर किंवा 1 वरा भितर आपण ते बंद करता जाल्यार मान्य मुख्यमंत्र्यान ते शब्द पाळूंक जाय आशिल्ले आनी ऑर्डर काडूंक जाय आशिल्ली. कारण मुख्यमंत्री स्वता तांचे कडेन आज सकाळी उलयल्लो अशें म्हणटा गांवच्या लोकांनी आमकां कळयलां. सो एका वटेन मुख्यमंत्र्यान एक उलोवप आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान उत्तर गोंयच्या कलेक्टरान दुसरे तरेची ऑर्डर काडप. दीस क्लियरली इंडिकेट्स की सरकार वॉन्ट्स टू स्कटल द वॉयस ऑफ द पीपल. म्हणजे लोक जे लोकांचे आयकून घेवपूच ना, विधानसभेन विरोधकांचे आयकून घेवप ना आनी विधानसभे भायर लोकांचे आयकून घेवप ना हांची ही मनस्थिती जाल्ली आसा. यू मायट हॅव युअर से बट यू हॅव टू लिसन टू अस न्ही. ओपोजिशन जेन्ना सांगता यू हॅव टू लिसन. फायनली यू मायट हॅव युअर से बट आज मायंडसेट असो जाला की विरोधकांचे आयकून घेवपूच ना. ते विधानसभेन जावं किंवा विधानसभे भायर जावं लोकांचे जावं सामान्य जनतेचे जावं हो मायंडसेट जालो आज आमी निशेध करतात. मागता बाब विकासा कडेन की ताणें आंदोलनाचे सुरवाते साकून आमी थंय आसात आनी आमी खास करून ह्या प्रोटेस्टाक ज्या दिसा सावन तेंच्यो मागणी आसल्यो त्या मागणेक धरून आसले. सरकारान वारंवार तांकां आश्वासन दिलें हें जावचें ना तें जावचें ना. पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनय दाखयलें. त्या पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनाक थंय वचून लोकांनी जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाच्यो जापो सरकारा कडेन ना जाल्यो. मागीर पयर सरकारान परत आपोवन व्हेलें आनी सांगलें आमी तो स्क्रॅप करतात. त्या लोकांक सांगलें आमकां तुमचेर विश्वास ना. विश्वास कित्याक ना की तुमी आज सांगतात ते कारण फाल्यां दुसरी करतात. आमकां रिटर्न दी. आतां सरकाराक ते लोक सांगताले तें खरें जालें पळय. आज सकाळ पसून त्या लोकांक सांगताय तुमी प्रोटेस्ट करनाकात, तुमच्यो मागणी मान्य केल्या आपूण तुमकां लेटर दिता. लेटर दिता म्हणप आनी दिनासतना रावप आनी त्या लोकांक थंय वाटेर आडोवप. मग खंयच्याच वटेन त्या लोक येवपाक जायना. मग चारी वटेन पोलीस फोर्स लावप, पोलिसाच्या बळाचो उपयोग करप आनी तांकां लोकांक आडोवन दवरप. म्हळ्यार ही खंय पावता, खंय व्हरून दवरपाक सोदता हो सरकार आमचें गोंय हें दिसता. आमी ह्या सरकाराच्या कृतीचो निशेध करतात, खास करून मुख्यमंत्र्याचो. मुख्यमंत्री एखादें उतर दिता तें पाळटा आनी पाळपाकूच जाय. पूण ज्या वेळाचेर सरकार आनी मुख्यमंत्री उतर दिता लोकांक आनी ते पाळनात म्हणटकीर ह्या सरकाराच्या कार्यभारा विशीं आमकां दुबाव येता. आनी सुरवाते सावन सरकार हें अशेंच केलां. फाटलीं 10-12 वर्सां हें सरकार अशेंच लोकांक फटत चल्लां आनी लोकांच्या भावने कडेन खेळटा. आनी हे जे लोकां कडेन खेळटात त्या सरकाराक आमी सांगपाक सोदतात तुमचो काळ भरला. तुमचे सगळे आतां भरून आयल्या. येणाऱ्या इलेक्शनाक लोक ह्या प्रत्येक प्रश्नाची जाप तुमकां दितले. हांव मागतां
लोकां कडेन की पळयात कशा पद्दतीचो ह्या मिराकारच्या लोकां कडेन कसो सरकार खेळटा तो. आनी हांव गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन तशेंच गोंयकाराच्या वतीन ह्या कृतीचो सरकारच्या कृतीचो निशेध करता. चिमलचो मिराबाग जे एजिटेशन सुरू जालें ते एजिटेशनाच्या आदले दिसा सर अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी म्हाका थंय निमंत्रीत केल्लो की लोकांक थंय एक्टिवेट करपाक जाय तेन्ना तुमी मातशें या. आनी ते दिसा हांव गेलो थंय. एक सुमार 150-200 सुमार लोक आशिल्ले. सो ते लोकांक हांवें सांगलें कारण पार्श्वभूमी कितें आसली आमची चिमलचें जें आमचें एज्युकेशन जालें ती पार्श्वभूमी आसली. हांवें तेंचे कडसून ओथ घेतलो शपथ घेतली ती अशी हें जें आमी आंदोलन सुरू करतले तेतून विजयश्री मेळयल्या शिवाय हें आंदोलन आमी फाटीं घेवप ना. आनी जशें आमचें आंदोलन हांगासर जेन्ना सोंपलें त्या वेळार आमी एक प्रतिज्ञा केल्ली अशी चिमलकारांनी खंयसर गोंयकाराचेर असो अन्याय जातलो थंय थंय आमी पावतले म्हणून. त्या प्रमाणे आयज हांगासर जे आमचे मिराबागचे जे लोक जे आसा एज्युटेशन करपाक हांगासर येवपाचे आशिल्ले. आनी हांव आमच्या समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदतां ह्या आझाद मैदानाचें महात्म्य जें आसा व्हडपण हें अशें आसा जेन्ना खंयचेंय एज्युटेशन आझाद मैदानाचेर पावता तेतून जवळ जवळ 90% जी एज्युटेशनां आसा ती यशस्वी जाल्ली आसा. आनी हे डॉक्टर प्रमोद सावंताक खबर आसा की मिराबागचे लोक जर आयज हांगासर आझाद मैदानाचेर जर पावले जर जायत ह्या एज्युटेशनाचो जो वॉल्यूम जो आसा तो इतको वाडटलो हांगासर आमचे कडेन कंट्रोल जावचो ना. म्हणून हेंच्यांनी हो लोकशाहीचो गळो आवळपा खातीर मिराबागच्या लोकांक हांगासर पावूं नये म्हणून चारय वटेनी तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा नाकाबंदी केल्ली आसा. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारूंक करता हे म्हाका एक सांग हे अमेरिका इस्रायल आनी इराणाचें युद्ध रे बाबा चल्ला कितें रे तुज्या राज्याने कितें चल्ला उठ सूट तूं पळयता हांगासर इतके पुलीस फोर्स हांगासर काल म्हटल्यार काल सादे आमचे ग्रामसभेक दोन बसी पुलीस हे चलयला कितें तुमी म्हणजे तूं होम मिनिस्टर आसा तुज्या हातीन पुलीस आसा तुज्या अंडर तेंचो जाय जाय तो तूं वापर करतलो कसोय एका गांवान म्हणजे कितें आमी तेंचे चिमलचे दहशतवादीक अथवा हे मिराबागचे लोक जे हांगासर येवपाचे आसले ते कोण आमी दहशतवादी रे सांग हेचें उत्तर दी. जेन्ना तुमी अन्याय करता तुमी करता तो अन्याय तुमकां दिसना आनी तेचें निवारण करचें आमकां न्याय मेळचो म्हणून हे सादे सरळ लोक सामान्य लोक कितें मागता ते मागता कितें दोन उदकां जेन्ना मेळटा सांगा वयलें संगमपूरचें आनी हांगासरलें आमच्या जुवारीचें त्या हेचेर जर तेंचें हें जर जालें बंदारो बांदल्या नंतर 8 गांव जर हितून काबार जावपाचे जर आसा जर जायत हें कितें चल्ला कितें तुम्ही कसलेच तरेचे एक्विशन न करता हे करता ते पायपलायन घालता. हांव आमचे मिनिस्टर WRDचे तेंच्या विशयी म्हाज्या मनान भरपूर आदर आशिल्लो एक बरो शिक्षण मंत्री एक बरो नावारूपाक येयल्लो आनी बरो सुसंस्कृत मनीस म्हणून. अरे बाबा हांव आमचे सुभाष भाऊक सांगूंक सोदतां तुज्या रक्ताचे लोक मरे ते तुज्या रक्ताचे लोक तुजे कडेन मागता कितें रे ते
तुज्या शिरोड्याक उदक कितकें जाय, कितकें MLD उदक जाय. आणि हांगासर कोणाची तरी दुसऱ्याची हे पोटां भरपा खातीर तूं 60-70 MLD उदक जे आसा ते सगळे हे करून त्या फॅक्टरीक आणि हेका पावोवपा खातीर हे तुमच्या सगळी तजवीज चल्लेली आसा हे आमकां लोकांक कळना. अजून तुमकां दिसता आमच्या धोपरानूच आसा म्हणून, आमच्या कपलांनी येवंक ना म्हणून. विचार करा. मेजॉरिटी तर तुझ्या भंडारी समाजाचे लोक आसा. आणि हांगासर आतां हांव विचारून करता, भंडारी समाजाकूय विचारून करता की संख्या पळयता ते हे पॉलिटिशियन खंय न्हिदला तुम्ही? तुमच्या रक्ताचे मरे ते रावा मरे, त्याच्या सपोर्टान रावा. तुमच्या पार्ट्याचे हे सांबाळपा खातीर तुम्ही सगळे रावता एकठांय. आयले हांव कित्या खातीर उलयतां? आमचे ट्रायबल लोक हे आयले जेन्ना आमचेर अन्याय जाता तेन्ना. तशें तुमी येवपाक शकना. मिक्स लोक आसा, आदिवासी आसा ते, पूण मेजॉरिटी आसा ते हे आसा भंडारी समाज आसा आमचो. खंय न्हिदला तुम्ही? म्हणजे हे जे सरकार जे आसा तुमकां जाय तशें म्हणजे कटपुतली कशें नाचयतले आणि तुम्ही लीडर जे आसा हे समाजाचे तुमकां कांयच पडलेलें ना. तुम्ही कितेंय म्हणा म्हाका, कितेंय म्हणा, ही माझी टिका आसा तुमचेर. आणि जाय जाल्यार म्हाका उत्तर करा तुम्ही. म्हाजें कितें चुकलां जाल्यार सांगा. कारण हे जे सरकार जे आसा फक्त नंबर पळयता, मेजॉरिटी पळयता, मेजॉरिटी. हांगासर आतां मेजॉरिटी वाडपाचें आसा ते हांगासर आयले जाल्यार हे ताका सीएमांक खबर आसा. कारण गोंयचे सगळे लोक हांगासर विजीट दितले, सगळे दितले. कारण आमी चिंबला जेन्ना हे केलें त्या दोंगरार एज्युटेशन केलें, हजारोनी लोक आमकां मेळोन गेले, बरोबर. आणि हांगासर पणजे सिटीन कितको सपोर्ट मेळटलो तांकां हें हांकां खबर आसा. तांचो CID रिपोर्ट ना आसा. गोविंद शिरोडकार आपल्या गांवांतसून समज 500 लोक हाडटा आणि आमचे दुसरे कोण आसा ते लोक हाडचे ना हांगासर, बळ वाडचे ना हेंचे, हे तांकां सगळें खबर आसा. तेन्ना हांव इतकेंच सांगूंक करता की सगळ्या गोंयकारांनी हे मिराबागचे लोक, हे आमचे गोंयचे लोक, त्यांच्यावर अन्याय जाता ते उदकाचे संवर्धन करून करता, आपले गांव वाचोवपाक करता. तेन्ना तांकां सगळ्यांनी आमी ही जी कितें आतां हेंच्यांनी हुकुमशाही चलयल्ली आसा ह्या सरकारान, ताका जर धडो जर शिकयतलो जर जायत जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावप हें खूब गरजेचें आसा. देव बरें करूं. ते येवंक ना मिराबागचे. आतां तुमी सांगले पळय आयज तुमी जमपाचे आसलेले, सो ते आयज पणजे कित्याक लागून मुख्यमंत्र्यान तांकां सकाळी आश्वासन दिल्लें की तुमी कांय करनाकात, आमी आपूण एक अर्द्या वरा भितर किंवा 1 वरा भितर वी वील सी दॅट द प्रोजेक्ट इज स्क्रॅप. आनी तुमकां न्ही आपूण ते सांगारूय येवपाचो आसा. एक तर तो गांवच्या लोकांनी तांकां सांगलें एक तर तुमी येवन आमकां मेळा किंवा तुमी स्टेटमेंट काडा. आतां तांकां सांगिल्लें स्टेटमेंटूय येतलो म्हणून. आतां एक जालें, स्टेटमेंटूय ना, ऑर्डरूय ना, कांय ना. सो ते भायरूय सरिल्ले म्हणून आमकां कळून आयलां. आमकां खबर ना, आमी हांगा आशिल्ले. कळून आयलां की तांकां त्या फोटोज आनी व्हिडियोज जर पळयत जाल्यार कळून येता की तांकां आडयल्या म्हणून. म्हाका विकास उल बीन बेटर तो थंयचो लोकल, सो तो तुमकां सांगतो. ते लोक मुख्यमंत्र्या उतर दिता न्ही, म्हणजे उतरां फेल केलो मुख्यमंत्री, रावता मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटलो किंवा रिटर्न दितलो म्हणून ते रावल्ले. आनी ती सगळी परिस्थितीचो आढावो घेतला आनी मुख्यमंत्री दिला तांकां. आनी पोलिसांक तो पर्यंत टायम दिलो मुख्यमंत्री म्हाका दिसता हे करता. आनी त्या लोकांक आडोवन दवरलो थंय. आतां ते लोक थंयच आसात, वाटेरच आसात. पूण ते आतां कितें येतले परत तुमकां कितें सांगलां तेंच्यांनी रावा किंवा पोलिसांनी आडयला चारी वटेन. आनी ते भाडे कशे येतले? येवपाची परिस्थिती ना. म्हणजे 4 वटेन येवपा वाटे चारी वटेन ब्लॉक केला पोलिसांनी, तांकां मदींच आडोवन दवरला. गांवांत हाडून दवर थंयच आडोवन दवरला. गांवांकच मिराबाग ब्रिजाचेर थंयच आडोवन दवरला. म्हणजे सरकार कितली भिलबळे लोकांक इतली भिल्ली आसा हें सरकार. या खंयच्याय एन आनी केन पद्दतीन लोकांक हांगा पावूं जायना. हांगा पावले जाल्यार ताका एक व्हडलो स्वरूप मेळटलें. हें सरकाराक नाका. आनी हे सगळ्याचो फायदो विरोधी पक्षां जायत फोंडेच्या इलेक्शनाक म्हणून ते सगळें नाटक करता मुख्यमंत्री. पण ते तुमी सांगले की मुख्यमंत्र्यान तांकां आश्वासन दिलां म्हणून कितें करता म्हणून, तेज्या खातीर ते रावले अशें दिसता तुमकां? लोक आश्वासनां ह्या मुख्यमंत्र्यान खूब दिली. एक म्हणा आश्वासनाची उसळटा लाट, आयकात निवडणुकीची गाठ म्हणून एक हे आमी पत्तीनाट्य गेलें. तेतूं तशी आश्वासन दर वेळाचेर दितात ते. कित्याक इलेक्शन लागीं पावली ते आश्वासन दितात.
आश्वासन नाका उतर जाय गोंयकार मानता तें उतर पूण ह्याय वेळार उतराक मुख्यमंत्री फेल गेलो लोकांक फटयलें गोंयकारांक फटयलें मिराबागकार लोकांक फटयलें तुम्ही आता थंय वयतले तांकां सपोर्ट करपाक ना पळोवया न्ही विल से आमकां पार्टीच्या अध्यक्षान बाब विजय सरदेसायन आमकां सांग पूर्ण डायरेक्शन दिलां तांचे कडेन कॉर्डिनेट करा तांच्या फाटल्यान रावात गरज पडली जाल्यार आपल्याक सांगा आपूण येता मागीर पूण सी दॅट यू ऑल स्टँड पार्टी स्टँड फर्मली बिहायंड विथ हांगा पॉलिटिक्स ना गांवचो लोकांचो प्रोटेस्ट तांचो लोक आमचे कडेन एक्टिविस्ट भाव आहा सगळे आहा तांकां जी मदत करूंक जाय आमच्या सायडीन ते आमी करतले तुम्ही म्हटलेलें की सपोर्टाक येवपाक जाय आसले म्हणून पूण मिराबागचे लोक सोडले जाल्यार बाकीचे अशे आनी बाकीचे कोण सपोर्टाक लोक दिसना ना पावना म्हण तेंकां सगळ्या मेसेज लोकांक मेसेज हाडून दवरल्यार मेसेज बेसिकली प्रोहिबिटरी ऑर्डर घाली लोकांक बेजोवपाक सो प्रोहिबिटरी ऑर्डर घालतकीर जेन्ना सकाळी न्यूज जाता लोकूय फाटीं फुडें जातात सो बेसिकली चिकाणगिरी करून ती जी प्रोहिबिटरी ऑर्डर घाल्या वीच इज कम्प्लिटली इलिगल सो ताच्या खातीर लोकूय हे जाले ही आता प्रोहिबिटरी ऑर्डर केले पळय हय हे IAS अधिकारी असता पळय कलेक्टर बीन त्या खंयचे बीन सरकारच्या दबावा खाली वागता फोन आयलो ऑर्डर काडली नाल्यार सकाळी फुडें तुवें आयकलां कालची डेटीक ऑर्डर आहा ती आयतारा तुवें केन्ना सरकारान काम केल्लें आयकलां आयतारा केन्ना तुवें सरकारान काम केल्लें आयकलां तशें जर आसा जाल्यार कालचे डेटीक ऑर्डर करून स्क्रॅप करूंक जाय आशिल्लें ऑर्डर डेट पळय मरे 29 काल आयतार ओके काल आयतार म्हणलं आणि सेकंड एप्रील 6 तारखेची ऑर्डर आहा कलेक्टराची डेजिग्नेटिंग दीस आझाद मैदान एज अ डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर प्रोटेस्ट कॉपी दिता हांव सो अशें आसना ताणें ताका तें याद खबरूय नासतलें तो नो IAS ऑफिसर सो ओवन कलेक्टर ताचीच ऑर्डर आसा आदल्या कलेक्टराची हेच कलेक्टरान आनी परत जानेवारीच्या 30 तारखे अशेंच चिंबलकरांक हांगसरल्या प्रोटेस्टाक येवपाक मनाई तुमकां हाजेर उत्तर बाब शिरोडकर बाबान तुमकां दिला की हांगा अजल मैदानार कितें जाता हे लोकांनी पयले सरकारान पळयलें म्हणून हांगा येवप ना ही आतां नवी तरेची एक डेमोक्रेसी सुरू जाल्ली आसा राज्यांत ह्या कलेक्टराच्या वागणुकीचेर तुमी गोवा फावड म्हणून त्या कलेक्टराच्या विरोधात अशें कितें प्रोटेस्ट बीन करतले आम्ही सकाळी आमच्या अध्यक्षान ऑलरेडी स्टेटमेंट काढला की कलेक्टर इज ऍक्टिंग एज अ पॉलिटिकल स्टूज म्हणून म्हणजे सारको कडक शब्दान निशेध केल्लो आसा जर ताका जर मात तरी हे आसा देन ही विल विड्रॉ इट पयलीं म्हजे कडेन उलयलो CM आमच्या टायमार चिंबलच्या टायमार की अशें आसा थंय गव्हर्नराचो प्रोग्राम हे आसा मातळ डे आसा तेन्ना तुमी थंय येवपाक शकना म्हणून पणजे येवपाक शकना कळ्ळें न्ही हांवें म्हणलें कित्या खातीर ना अशें आसा सगळें डिस्टर्ब जातलें आनी कितें सगळें ओके म्हटलें मागीर काडलें आनी मागीर आमी ओल्ड गोवा शिफ्ट केलें मागीर नंतर कळ्ळें कितें सांग पळय की तांचो अध्यक्ष येवपाचो आसलो तांकां हांगासून जुलूस काडपाचो आसलो बरोबर आमकां हांगासर मिटींग घेवपाक येना म्हणून जशें तेंच्या CMच्या मनान येयलें त्या प्रमाणे आमची तांणी मागीर ऑर्डर काडपाक लायली तांकां न्ही तशेंच हांगासर हेंचेंय अशेंच जालां न्ही